सगळ्यांक नमस्कार. यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड पळयता अशें आमगेले वीक्षकाक मोगान स्वागत करता. आबरण टाइमलेस ज्युवेलरी प्रेजेंट्स ऑल इंडिया GSB चेस टूर्नामेंट आज ही आमगेल्या बेंगळुरांतू द रियाल्टो हॉटेलांतू जातस. कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आनी किंग्स चेस अकाडेमी आनी कर्नाटका स्टेट चेस एसोसिएशन ಒಟ್ಟು जावन ह्या टूर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा. भितर कसा जातस कितली जन अंतू भाग घेतसाची साना चेडूं लागून मलगडताय अंतू भाग घेवन खेळटसाची तांणी कशी तांगेले एक अनुभव कसो आसा मागीर कशी ऑर्गनायज जाला ह्या पुरा ह्या एपिसोडांत तुमी पळोव येता वचा रियाल्टो हॉटेलाच्या भितरी. ಮಹಾದೇವನೆ ವಂದನೆ ನೀಹರಸುತ್ತಲಿರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಲಿರು ವಿಕಸಿತ ಜೀವನ ವಿರಿಸುತ್ತ ತಲೆಬಾಗುವೆನು ವಿಕಸಿತ ಜೀವನ ವಿರಿಸುತ್ತ ತಲೆಬಾಗುವೆನು ನಿನ್ನಾಶೀರ್ವಾದದ ಬಲವೇ ಮಗೆ ಢಮರು ತ್ರಿಶೂಲದ ಬೆಂಬಲವಾಗೆ ನಿನ್ನಾಲಯಕ್ಕಿರುವ ಮಹಾಯಾತ್ರೆಯ ವ್ರತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವೆನು ವಿಕಸಿತ ಜೀವನ ವಿರಿಸುತ್ತ ತಲೆಬಾಗುವೆನು. धन्यवाद. आता दिव जोडून आमगेले कार्यक्रम उद्घाटन करता म्हूण हांव आमगेले पुरा सोयऱ्यांक विनंती करतात आनी मुखार येवन दीप प्रज्वलनेक मुखार सोका. ऑल इंडिया चेस GSB चेस टूर्नामेंटाचे उद्घाटन कार्यक्रमात जातस. कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मंगळूरू आनी किंग चेस अकाडेमी कर्नाटका स्टेट चेस एसोसिएशन हांगा मेळून ऑल इंडिया GSB चेस टूर्नामेंटात सूर जातस उद्घाटन जातस. कार्यक्रमाक येयले सक्कळ सोयऱ्यांकय कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करतस. धन्यवाद. आता कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर जावन CA जगन्नाथ कामत मामाने 2 उत्तर उलोवपाक म्हणून हांव नेमलो. काशी मठ संस्थानाचे आराध्य देव व्यासरी गणपती नरसिंहाक नमस्कार करूं. परमपूज्य सद्गुरु श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामी हरिद्वार वृंदावनाक नमस्कार करूं. स्वामी चरणाक वंदन करून आज हे चेस टूर्नामेंट हे कसल्याक म्हणल्यार एक विशयांत 2 उत्तर उलोवच्याक हांव इश्ट पावता. आज आमचेगेल समाज सदृढ समाज एकाडेमिक्स अंतू एज्युकेशन अंतू चांग नाव घेतिल्लो समाज. 2017 अंतू आमगेले काशीमठाधिपती श्रीमद संयम तीर्थ स्वामी मनांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार तांगेलें विजन खाली आमी एज्युकेशन मात्र नाव घेवचें न्ही. सिवील सर्वीस अंतू आमी कसले अचिवमेंट दाखोवका IAS IFS IRS अंतू कसले अचिवमेंट दाखोवका. तशीच स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज अंतू कसले आमी अचिवमेंट कोरका म्हळ्यार आमगेलो हिडन टॅलंट आमचेगेल समाजान मस्त आसा. बिकॉज दे डोंट गेट द फोरम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट अँड शो देयर टॅलंट्स. तशी 2017 कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्वामी आशीर्वाद निमित्त प्रारंभ जावन तुमकां पुरो आज गोतशे पुरो GPL उत्सव म्हणून आमी करताची. ऑल इंडिया लेवलार सादारण सगळेची देशातून मस्त टीम येवन 16 टीम येवन हे GPL उत्सव 3 दिसाचे कार्यक्रम भारी विजृंभणेर जाता आसता. एक 15-20 हजार जन कार्यक्रमात भागवहित आसताची. तशीच आमचेगेल समाजांत चांग सिंगर्स आसाची तांकां एक फोरम मेळटा म्हणल्यार खातीर वॉयस ऑफ JSB करता आसाची.
वॉइस ऑफ GSB इंतू मस्त जन आमी टॅलंट्स ह्या पाटी 4-5 वर्स दुखून तांकां प्रमोट करून आज त्यांनी एक चांग एक सिंगर्स जावन रूप जाल्लो आसाची. हे मात्र न्ही, एक 2-3 वर्स आमी कबड्डी आमगेले नॅशनल गेम कबड्डी समेत आमी केल्लो आसाची. ह्या पेटी चातुर्म असो भारी विजृंभणेर बेंगलोरान जाल्लो आसा. सोमेल मनांत आशिल्लें एक चेस टुर्नामेंट चेडवाल खातीर करता. चेस टुर्नामेंट म्हळ्यार इट इज अ मॅन्युअल न्ही, मेंटल टुर्नामेंट. मेंटल आमी कितले स्ट्रॉंग जाताचे म्हळ्यार चेस खेळटना तांतू कळटा तशी हे कोरका म्हळ्यार खातीर आज आमी आबरण टायमलेस ज्युवेलरी हांगेले सहयोजवतारी किंग्स चेस अकाडेमी हांनी आमगेलो ಒಟ್ಟು सहकार दिवन कर्नाटकाचे स्टेट चेस अकाडेमी तांणी ಒಟ್ಟು जावन आज मस्त संतोष जाता. इत म्हळ्यार आमचे समाजान तितले चेस खेळटाले चेडू आसाची व्हडले आसाची तांणी पुरा येवन हे कार्यक्रमांत व्हेरी शॉर्ट नोटीस विदीन 1 वीक दे हॅव एनरोल्ड अँड टुडे द डे लाँग ऑलमोस्ट 8:30 आतां 9 o'clock स्टार्ट जाल्यार सांजेर 5:30 तनक तुमगेले टॅलंट दाखोवच्याक तुमकां अवकाश मेळटा खंडीत. आनी मुखारच्या दिसांत तुमी सगळे समाज आमगेलो ಒಟ್ಟು आसता. स्वाम्यालें विजन कसं म्हळ्यार आमगेलो समाज एक गट्टी जावलो समाज जावं म्हळ्यार स्वाम्यालें विजन आमगेल्या समाजा खातीर स्वामी मस्त सॅक्रिफायस करता आसाची. काली तुमी पुरो पळोवन अशें बरो दिग्विजय स्वामी 6:30 ट्रॅकर बशिल्लींची आज ट्रॅकर देखून तोक देवन येतना 8 घंटे कोणाकय बेजार करनाशी. आमकां जाल्यार 1 घंटा 2 घंटे म्हणटना हातपाय एकडे तेकडे जाता बसताची टॉयलेट वचुका फूड घेवका हे पुरो आसता न्ही. कसले निराहार जावन ऑलमोस्ट 14 hours स्वाम्यान आमगेले खातीर बैसून ते दंड घेवन कितली 10,000 जाणां प्रसाद दिलेलो आसा. ह्या बद्दलचे आमगेल्या समाजाचे सौभाग्य म्हणून हांव सांगू इश्ट पावता. खंडीत तुमी मुखार सून गेल्यार हे असल कार्यक्रम केन्नाय कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन जेव्हा youth of GSB करतना तुमी तांगेलो सहकार दिवन तुमगेले खातीर करचे आमी. इट इज जस्ट डन फॉर द पर्पज ऑफ GSB समाज. सो वी रिक्वेस्ट यू टू wholeheartedly support in all our ventures. I once again thank Abaran Jewellery for supporting us this in venture. Thank you one. प्रास्ताविक निवडलेला CA जगन्नाथ कामत मामाक धन्यवाद. आता पुरा सोयऱ्यांक फूल दिवन एक स्वागत करता म्हणून निमगून घेता. प्रवीण कामत आनी मुखार येवन आमगे सदाशिव शेणे मामाक फूल दिवन स्वागत करता. संजय नायक हांणी मुखार येवन आमगेल्या CA जगन्नाथ कामत माम हांकां फूल दिवन स्वागत करता म्हणून निमगून घेता. विनील आनी मुखार येवन नारायण पै मामाक स्वागत करता म्हणून निमगून घेता. तशीच शुभोदय आनी मुखार येवन किरण हांकां स्वागत करता म्हणून निमगून घेता. तशीच सुहास आनी मुखार येवन आमगेल्या डीजेचे सिद्धार्थ प्रभू तांकां स्वागत करता म्हणून निमगून घेता. DJ गोल्ड सिद्धार्थ प्रभू. सगळ्यांक धन्यवाद. आता सदाशिव शेणे मामान एक 2 उत्तर या चेस टुर्नामेंटा विशयी उलोवका म्हणून तुमगेले पर जावन हांव निमगून घेता. आमगेले काशीमठ स्वाम्याले चरणाविंदक नमस्कार करून हांव 2 उत्तर उलोवच्या इश्ट पावता. ऑलरेडी कामत मामान सांगला हें टुर्नामेंट कशी कसल्याक म्हणून म्हाका बारीक खूश जाल्यार कसं म्हळ्यार आतां वर्ल्ड कप क्रिकेट जाता आसा. आमी मिडियाचे आमगेलेर एक आपादन आसा कसं म्हणून आमी क्रिकेटाक चड इम्पॉर्टन्स दिता ती म्हणून. इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू. आमी मेघालयान कलीग आसा किरण म्हणून तो आमगेलो प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी हांव प्रेसिडेंट जावन आसतना वर्ल्ड कपा टायमार खंयसलेय प्रोग्राम जाल्यार जेवण येनासलें ती. आमी जेवण दवरता ती खाण दवरता कसं म्हळ्यार जेवण येना ती. आज ऑल इंडिया लेवलान ते चेस टुर्नामेंटात आमी इतलें जेवण आयलें म्हळ्यार बदलची भार एक म्हाका खूश जालां. भितर येतानाची बदल सांगता जाल्यार एक रोमांचन जाल्लें. आमगेले स्वाम्याल एक कसं एक न्यू विजन कसं की ताका आमगेल्या समाजात स्पंदन करता आसा. यंगस्टर्स स्पंदन दिता आसा ती. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी कामत मामान सांगला स्वामी कसं कसं जालें नवे नवे एक ह्या फाटी बेंगलोर चातुर्मासांत मस्त नवे विशय तांणी हें केला. काल तो म्हाका गोत नासलें तर कामत मामान सांगतना कळ्ळें सकाळीं 8 घंट्याक तांणी उपास
काशीमठा येवतशी म्हळ्यार तितले जन आशिल्ले ती तितले जनाकय प्रसाद दिवन त्या एक ताळमेळ त्या सहन येस पळय बहुशा ते आमी आमगेले समाजाक तांणी इज एक्झिबिटींग वॉट टू डू आमी कशी मुखार वचूं म्हळ्यार एक तांगेले प्रवचनाकिंत तांगेले तांणी येवचे वाट आस पळय नाजाल्यार तांणी कितले आलोचना आसा ह्या पुरा चेसा बाबतींत आलोचना करचें अगत्य नाशिल्लें बट आमगेले समाज आमी मुखार येवका आमगेल्या यंगस्टर्स मुखार येवका बरी कशें काम मात्र न्ही ऑल रावंड परफॉर्मन्स म्हणटा पळय बहुशा म्हाका हांव सांगता आमगेल्या स्वाम्यान ह्या टायमार असले एक कालघट्टांत तांणी अशें आमकां एक मार्गदर्शन दिवचें आमगेले सगळे कम्युनिटीचें सौभाग्य म्हणलें कितें म्हळ्यार आज म्हाका वता मिडिया पर्सन जावन प्रति हेज्जेन तूं आमगेल्या समाजाक हर्डल्स आसता आमगेल्या समाजाक हर्डल्स आसता व्हरलेल्या समाजांत इतलें आमी युनिटी ना ती बट आज आमगेले स्वामी आमकां पुरा एक मार्गदर्शन दिता म्हळ्यार म्हाका भारी खुशी आनी आमी पुरा आमी स्वाम्याल्या एक विजनाक आमी आनीकय स्पंदन करून आमगेले समाज गट्टी करी आमी अनेक समाजाकय सोवचें अगत्य ना ते आमी केन्नाय करना ती आमगेले समाज म्हळ्यार आमी ताळमेक नांव पाविल्लें खंडीत ह्या विशयान तो तुमी पुरा आयल्या तुमकां फर्स्ट थँक्स ऑर्गनायजर्साक थँक्स आनी कामात्मा पुरा ह्या सगळे GSB खंयच्या काशीमठ एक्टिविटीज पुरा तांगेले मस्त तांणी एक्टीव जावन तांगेले सजेशन्स पुरा आसता तांकां ह्या टायमार थँक्स सांगून आनी आभरण प्रताप कामत तांकांय थँक्स सांगून तुमकां पुरा बेस्ट विशेस सांगून हें टुर्नामेंट हांव इतले व्हडले चेस टुर्नामेंट स्टेट गव्हर्मेंटा सोडून व्हरलें खंय पळयलें हांवें तशें भारी खूश जाता आनी मेन आमचे गेले समाजान तो त्या व्हडले कामात म्हणून सांगला आमगेले एसेट कसो म्हळ्यार इज एज्युकेशन सोडल्यार आमकां दुसरें कसलेंय गॉडफादर कोणय ना एक एज्युकेशन आनी एक गॉड ताणें सांगिल्लें म्हणके आमगेले ब्रेनाक हें शार्प जाता ते शार्प जाल्यार आमी लेट अस यूज इट इन ए वेरी कन्स्ट्रक्टीव वे टू कंस्ट्रक्ट आवर ओन कम्युनिटी एंड अ गुड सोसायटी म्हणून सांगून हांव तुमकां सकयल पर जावन म्हाका हांगा आपयलेल्याक थँक्स सांगून ऑर्गनायजर्साक GSB यूथ ऑफ GSB तांकां सगळ्याक थँक्स सांगून मेगेल दोन उत्तर थँक्यू सो मच धन्यवाद सदाशिव मॅम आता एक तुमकां गुड विशेस दिवका म्हणून नाणपय म्हाका निमून घेता हांव जेंका आतां जस्ट स्टार्ट केलेलें आमगेलें GSB ऑल इंडिया लेवल चेस टुर्नामेंट मस्त सक्सेसफूल जावन आनी मुखारच्या दिसान तो एक इंटरनॅशनल टुर्नामेंट जेवू म्हणून सांगून हांव विश करता तशी हांगा येयले पुरा पार्टिसिपंट्स तांकां लायक टॅलंट बरो आशिल्लें आमचे गेले जेवण पुरा आनी मुखार लायक शो दिवन घेवन लायक एक हायटा वचूं म्हणून हांव विश करता ओके थँक्यू गुड लक टू एवरीवन कार्यक्रमाचो नेक्स्ट पार्ट सिंबॉलीक जावन आतां चेसाचे एक मुवमेंट जावका म्हणून हांव निमगून घेता सामके प्रधान दोन सोयऱ्यान मुखार येवन चारार बसून गेम सिंबॉलीक जावन स्टार्ट करता म्हणून हांव निमगून घेता सदाशिव माम आनी जगन्नाथ कामत मामान बसून एक सदाशिव मामाक
CA जगन्नाथ कामत दोघांना थँक्स आणि सिम्बॉलिक जावन चेस टुर्नामेंट इनॉग्रेशन केला. तशीच संजवाळा 5 गांडनंतर या कार्यक्रमाचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी समारंभ ताकाय सगळ्यांना सोयऱ्यांना येऊ का हे कार्यक्रम चंद्रिते जाऊ का म्हणून. तशें आमगेलो टू ख्यात मॅजिशियन उदय जादूगर तांणी तांकां कार्यक्रमाक स्वागत करता. आमच्या समाजाचे एक व्हड रत्न त्यांनी इंटरनॅशनल लेवलांत आमच्या समाजाक नाव त्यांनी व्हड केल्लें आसा. तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत. chessresult.com ಅಲ್ಲಿ पेरिंग अपलोड जाला तंगेल प्लेस दाखोवचो न्हू तुमी ऑक्युपेशन करायचे. मागीर आमी प्लेयर्स मिटींग आपयताची. प्लेयर्स मिटींग म्हळ्यार रूल्स एंड रेग्युलेशन टुर्नामेंटाक तेंचे डावट आसले त्या टायमार तुमकां एक्सप्लेन करता. देखून भायर डिस्प्ले केला नाजाल्यार वेबसायट chessresult.com नाजाल्यार ग्रुपार एक घाला आमगेले ऑल इंडिया चेस टुर्नामेंटा ग्रुप केला न्हय ताजेर अपलोड दाखयला पळोवन तुमगेल प्लेस जाले. 3 कॅटेगरी आसता हाजेर ज्युनियर सब ज्युनियर आनी सिनियर कॅटेगरी. ज्युनियर तेकड येता लास्ट आनी सिनियर कॅटेगरी. सिनियर आमी बोर्ड मेन्शन करताची. जस्ट पेरेंट्स आसा न्ही दयकोर न्हू पूरा जन भायर येवचे दयकोर न्हू पेरेंट्स आसा न्ही खाली प्लेयर्स मात्र स्टेजार हॉलार एंट्री आसता. नमस्कार ಒಟ್ಟು लोकांक हे फर्स्ट टाइम आमगेले GSB टुर्नामेंट चेस टुर्नामेंट आमगेले लोकांकोस्कर चलता आशिल्लें मस्त खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार असल ऑपॉर्च्युनिटी आमी केन्ना सोदून वचका पडटा जाल्यार आमकां म्हणून बेंगलुरान ते बी आशिल्ल्याक मस्त खुशी. आमी इलेक्ट्रॉन सिटी तुकून आयिल्ले आमगेर चल्लो हे चेल्ल्याक चेसान इंट्रस्ट आसा देखून आमी हे टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट करच्याक हाका इनवॉल्व केले. सो एक खुशी कशें की म्हळ्यार प्रति एक राउंड्स बी कितले चंद करून केले म्हळ्यार आमकां खुशी जाता. आनीची तांगेले अरेंजमेंट प्रति एक खंयच्यान तुमी एक ब्लॅक मार्क काडचे तशें ना तितलें बरें आसा. अशी जी असल टुर्नामेंट मस्त जत्ता उरका म्हण आमकां इच्छा आसा. अशी कोरगेन वचका आनी आमगेले काशी मठा स्वामीले आशिर्वादान आमकां खूब बरें जावका म्हणून आमी सांगता सची. थँक्यू सो मच. सगळ्यांकाय नमस्कारो. आज मेगेल चल्लो GSB चेस कॉम्पिटिशनान तूं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट केल्लें. आमकां एक हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक तुमकां सगळ्यांकाय धन्यवादो. चेडवांकाय एक लायक एक्सपिरियन्स तांकां मुखार आनीक लायक पार्टिसिपेट करचेक एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळ्या वरी जाता आनी अशी मुखार कंडक्ट करता उराची म्हणून मेगेल एका सल्हा. तुमकां सगळ्यांकाय थँक्यू. मेगेल नाव मंजुनाथ पै आणि मेगेल चेल्ल्यान नाव विहान पै. सो विहान चेसांतू अंडर 9 3rd आयला चेस कॉम्पिटिशनांतू. हे मस्त लायक एक्सपिरियन्स आशिल्लो एक्चुली मस्त लायकून ऑर्गनायज केला. सो हे आमकां एक्चुली फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स चेस कॉम्पिटिशना आनी मस्त लायकून ऑर्गनायज केला. सो थँक्स सर. नमस्कार. हांव हे मॅच खेळ उडपा दाखवून आयिल्ले मस्त एक लायक रितीन कंडक्ट केला. मस्त ह्यांनी आत्ने मंजेश्वरान पुरा कंडक्ट केला. हांव खंय गेलें की हे मॅच खेळता असं मस्त एक खुशी जाता. चेडवां पंगन येता ती आमी नुतो बसकोन आमी पेरंटां खेळटा ती आमकां हे खेळ निमित्त मस्त खूश जाता असं.
उडपा दाखवून बेंगलोर येऊन तिथले हे मॅचाಗೋस्कर तिथं लायक ऑर्गनायझर खंय गेल की मस्त खुश तांकां मस्त थँक्स सांगता असं यूथ ऑफ GSB ऑर्गनायझर्स तांकां पुरा जन सगळ्यांक नमस्कारू मेगेल नाव प्राकृत हांव ग्रामदेव वेंकटरमणाक पांय पडटा आमगेल स्वामीक पांय पडटा या म्हाका ह्या एक्सपिरियन्स मेळ्ळ्याक भारी खूश जाल्लें म्हाका चेस शिकयलें प्रवीण कामत म्हाक भारी थँक यू म्हणटा ह्या चेस टोर्नामेंटा येवन म्हाका कसं एक्सपिरियन्स नाशिल्लो पडटा चेसाच्या त्यात पुरो वापस आयला तशी हे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्याक भारी थँक यू. सगळ्यांक नमस्कार हांव आदित्य भट पाणेमुळगांवरून आम्ही आज हांगा ऑल इंडिया GSB टुर्नामेंटा तशीची आनी दिग्विजया खातीर बेंगलोर आयिल्ले आसा तशीची हे चेस मॅच खेळका म्हणून भारी एक उमेद येयले तशी हांव आनी मेगेल भयणी ह्या टुर्नामेंटा पार्टिसिपेट केले तशीची मेगेल भयणी संतू 5 राउंड विन जाला तीक प्राइज आसा पुरो तशीच हांव 3 पॉयंट घेतला संतू तशी हांगा पुरा वेवस्थे क्रमार चल्लेलो आसा टायम आनी लायकून कीप केला ते आमकां तशीच आमकां हांगा खेळू अवकाश दिलेल्याक आबरण आनी तशीच कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार मिगेल नाव वेंकटेश पै म्हणून हांव बेंगलोरचो 89 हांव बेंगलोरा आसा हांगा GSB ऑल इंडिया GSB चेस टुर्नामेंट कंडक्ट जाता म्हणून म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें यूथ ऑफ GSB सुकून म्हाका मेळ्ळेलें तांगेले विडियो पळोवन म्हाका आयिल्लें म्हाका प्रॅक्टीस ना आशिल्लें जाल्यार हांव हांगा एक भागवयसूं का चोरडो ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ಕ ತಂಗಲ ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕ ತಂಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕರ್ಕ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ತಿ ಹಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮಿಗಲೆ ಹಾವು 63 ವರ್ಷ ಹಾವು ಐ ಆಮ್ ಎ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲರಿ ಮಕ್ಕ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ಕ म्हणून ಭಾರಿ ಆಶೆ ಸ ಭಾರಿ चांग अनुभव मेळ म्हाका हांगा मस्त सन चोरडो मेळ्ळीची तांणी चांग भारी लायक खेळता आसाची तांकां हांव भारी व्हडले विशस दिता तांकां देव बरें करो. नमस्कार मेगेल नाव उदय जादूगार म्हणून हांव मॅजिशियन शॅडो प्लेयर वेंट्रोलॉक्विस्ट गोंबी उल्लाच्यांनी करताल मॅजिशियन 10,000 पाशी चड शो दिला आज ह्या चेस टुर्नामेंटाक हांव येवच्या कारणान मेगेल धूव आनी जावय
तांकां ते विशय कळ्ळे तांणी नाका गो हांव दुसरी कसकी करता म्हळ्यार ना म्हणून तांणी मेगेले पर जावन 100 रुपया दिवन म्हाका हांगा एनरोल केलें. म्हाका सांदोकून चेसा इंट्रस्ट आसा. मागीर मलगड धुव सहना शेणे म्हणून ती नॅशनल लेवलार ते गेल्या खेळटा. दोनी धुव खेळटाच. ती KMC मणिपालांत तो असोसिएट प्रोफेसर जावन आसा, MD सायकॅट्रिस्ट ती. हांव रिटायर्ड लायफ एन्जॉय करता आसा. पुरा करता स्विमींग, चेस, पेंटींग, लॉंग ड्रायव, कुकींग. कसा पळयल्यार शिकची पिशी म्हाका जाल्यार ह्या पिशी सम करूं जायना म्हणाले. मागीर तूं आजोटू वांचे लायकच होतो म्हणाले. हांगा सन चेडवांक गेले ओटूय ಹೊಡ್ಡೋಡಂಗೆ गेलो ಒಟ್ಟು खेळचे एक्सपिरियन्स जालें म्हाका. ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ हरद मानु BP चोवणू पुरा ब्लर जालें एक पटी जाल्यार मागीर समजलें उदक पिलो. हें म्हाका सेकेंड एक्सपिरियन्स जेव्हा थर्ड एक्सपिरियन्स असो पुरो अशी मॅचां खेळलेले. मस्त वर्सां फुडें एक पटी हांगा स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन आसतना मागीर चेडवान म्हाका चिमटो कळ्ळें आना तूं सोलवत म्हूण भिता ताका तूं खेळटाना म्हूण. जायत नांव दियाची म्हळ्यार दिलें. ಹೊಡೋಡಂಗೆ मानगेले इता म्हळ्यार तांकां हांव एक प्लेयर म्हणून नाका आणकी सादारण खेळटा म्हूण खेळ अंडर एस्टिमेट करून म्हाका तांणी सोलवलीची. मागीर एकलो एक्सपर्ट येवन ताणें सोलतील म्हाका. सो कोणाकय अंडर एस्टिमेट करून म्हणजे चेसाचे मेन एक थियरी. सन चेडू तोंड पुरा सान कोनाशिल्लें तांकां पुरा आपूण कितले पॉयंट एक व्हेरी गुड. फस्ट मॅचान तुका एक येयला जाल्यार आनी 3 केला तुका 4 5 पुरा येता म्हूण सांगून तांकां हसोन चेडवांक गेले तोंड पुरा अशें आशिल्लें. धांवच्या केलो चेडू रेडी जालेलीची. तांकां पुरा उमेद बोर न्हू खेळची इम्पॉर्टंट गेलोच इम्पॉर्टंट न्हय. लायफान केन्नाय पार्टिसिपेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सोलू गेलो कोणें एकल्यान गेलो काय कोणें एकल्यान सोलू कात न्हय. त्या स्पिरीट आशिल्ली मात्र लायफा गेलवताची. कोण सोलूच्या बित्ताची तांणी लायफा गेलवनाची. हांव घर सोडतना 5 रुपया घेवन भायर सरलेलो. आजी मागीर सक्सेसा पुरा कारणय तेंची. हांव एक पुस्तक बरयलां हाणा जाणा मना म्हणून म्हणल्यार वज्याची. मॅजीक किट केला चेडवा खातीर. कोणाकय चेडवांक मॅजीक शिकोवपाक चेसा ओटोटोची. मॅजीकय मात्याचें काम चेसय मात्याचें काम. बोर्ड म्हणटा मग आमगेल्यान बोर्ड म्हणक रे म्हणून सोच आसा. से मात्या काम तुमगे चेडवा दिवका जाल्यार मॅजीक किटय दियाची. मागीर म्हणके मुखार एक दिवस कांय पुणी जातलीची. इतली उलोवन मागेले 2 उत्तर मुगसिता. थँक्यू. नमस्ते. हांव प्रवीण कामत किंग्स चेस अकाडमी देखून आनी कोडियाल स्पोर्ट्स ऑल इंडिया चेस कॉम्पिटिशन सकाळी 8:30 कॉम्पिटिशन स्टार्ट जावन आतां स्टील 5:30 तनक भारी एक लायक रितीर टुर्नामेंट चल्ला. हाजेर नॅशनल लेवल प्लेयर्स 7 करून 10 जन खेळ्ळा. हाजेर ओपन कॅटेगरी आनी सब ज्युनियर आनी ज्युनियर कडेन ताजेर नॅशनल प्लेयर्स मस्त जन खेळ्ळा. लायक टुर्नामेंट ऑर्गनायज सूपर जाला. पळयतना हें हाजे वेन्यू भारी चांग आसा. आमगेले GSP समाजाचे प्लेयर्साक मस्त एनकरेज जाता. सगळे टुर्नामेंट कडे कंटिन्यू जाता रावोका आनी आमगेले प्लेयर्साक एनकरेज करूका. पुरो जना आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स प्लस आमगेले किंग्स चेस अकाडमी देखून पुरो जना सहकार आसले असल टुर्नामेंट घडे करीत आमगेले समाजाच्या जनाक हे चेसा विशयार मस्त हेल्प जाता. स्पोर्ट्सा विशयार ताका कोडियाल स्पोर्ट्सा तांगेले की रिक्वेस्ट आनी करयाचे. आमी तुमगेलो केन्नाय सहकाराक आसताची.
Thank you.